न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकाचो आमी धांवतो नियाळ घेता। आयच्या दिसा खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी घडल्या त्यो जाणून घेया। सगळ्यात पयलीं आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी आसा ती म्हणजे आयज सांखळी म्युनिसिपल कावन्सिलाची बसका जाली। ह्या बसकेक तेंच्यांनी खुबशे थाराव घेतले। मेन जे थाराव तितून आसा म्हणजे जे बेकायदेशीर बांदकाम कामांक ती वाव दिवची ना असो तेंच्यांनी एक थाराव पास केला। आनी दुसरो म्हणजे जे काणयारे जे उदक आसा जे गटरान सोडटा तेचो तेंच्यांनी विरोध केला आनी जे समज कोण गांवांत जाता तेजी खर कारवाय करतले अशें सांगलां। जी बातमी तुवें CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय। तशेंच दुसरी जी बातमी आसा ती 2017 वर्सा डॅनियली हिचो काणकोण हिचो काणकोणा हांगा खून जाल्लो सामको खून जाल्लो। ह्या प्रकरणात आतां सुमार 8 वर्सांनी आतां तिका आतां आयज तिजी ह्या प्रकरणात तिका आयज तिजो जो आरोपी आसलेलो तो विकट भगत ह्या तेका आतां दोशी म्हणून करार केल्लो आसा। आनी आतां हेजो जो तेका ख्यास्त खंयची दितली हेचो मंडे हेजो निर्णय जातलो। तो ह्या प्रकरण सुमार जे 17सून आतां 25 मेरेन तेजी जी डॅनियलीची जी फॅमिली आशिल्ली ती न्याय मेळपा लागून ती प्रयत्न करीत आशिल्ली। ही जी बातमी तुवें CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। तशेंच आमी फुडें या आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। वीज खात्याच्या खांब्याक केबल बांदिल्ल्यान जिओक 345 कोटी जाल्यार ब्लिटस ग्लोबलाक 1.80 कोटी रुपया वीज खात्यान दंड घातला। तशेंच केबल ऑपरेटर आनी इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडरांक कारणां दाखय नोटीस धाडला। तातूंत 15 दिसां भितर लायटीचे खांब्यावयले केबल काडून उडोवपाचे निर्देश दिल्यात आनी ते जर तांच्यांनी काडूंक ना जाल्यार वीज खातें ते काडून उडयतले अशें तांच्यांनी सांगलेलें आसा। दुसरी बातमी म्हळ्यार गोंय आनी कर्नाटकाक जोडपी सदाशिवगड कारवार वाठारांतलो काळी न्हंयचेर जो पूल आसलो तो परतून कोसळ्ळो। फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यान हो पूल कोसळिल्लो तेन्ना संबंदीत खात्यान ताचे दुरुस्तीचें काम हातान घेतलें। आतां हो पूल परतून कोसळिल्ल्यान ताच्या कुशीक जो नवो पूल आसा ताच्या वयल्यान जे प्रवासी प्रवास करतात तांच्या मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां। तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळयात। उत्तेजना आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार जमीन हडप प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकीच्या नव्या दाव्याचेर DGP आलोक कुमारान कांयच जाप दिली ना। उत्तर गोंय अधीक्षक प्रेस नोट काडटलो अशें तांणी सांगलें। देखून अधीक्षक अक्षत कौशलाचे सुलेमानाक एस्कॉर्ट करपी पुलिसांचे चवकशेचो आदेश जारी केल्लो आसा। फुडें या आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। दारबांदोड्या पणसुली हांगा आयज वेगळीच बातमी मुखार आयली। थंय त्या वाठारांत एक घर आशिल्लें त्या भाड्यान एका कामगारांनी घेतिल्लें त्या घरान रेडिएटींग मशीन सापडिल्लें आसा म्हणून थंयचें वातावरण सद्या आतां भयभीत जाल्लें आसा। आनी मेळिल्ल्या चड म्हायती प्रमाण तें जें मशीन आसा तें खंय ते कामगार सदांच कामाक वयताले तेन्ना व्हरताले आनी हें मशीन घरान दवरपाक अलावड ना, तें इल्लिगल आसा म्हणटकून आनी ते रेडिएशनान लोकांकूय त्रास जाता म्हणून ते घरान दवरपाक मेळनाशिल्लें। पण तांच्यांनी ते खोल 10 मीटर खड्ड्यान दवरून ते लिपयल्ले अशें कळटा। पण ते आयज खंय तरी कामाक व्हरूंक नाशिल्ल्यान सायडीक जी गॅरेज आसा थंयच्यान ते रेडिएशन पास जालें म्हणून तांकां दुबाव आयला आनी तांच्यांनी मागीर पुलिसांक कळीत केलें। पुलिसांनी थंय धांव घेत ते चवकशी केली प्रकरणाची आनी ते मशीन सील केलें आनी फुडलो तपास सुरू आसा। हाचेर थंयचो जो सरपंच आसा बालाजी गांवस हाणें
तिडक उक्तायला तो म्हणटा की ही खूब गंभीर गजाल जाला आसा आनी हें मशीन हांगा कित्याक हाडलें खंयच्या हितून तें लिपयलें ताची पुराय चवकशी जावपाक जाय अशी ताणें मागणी केल्ली आसा. हे विशीं सविस्तर बातमी सताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. संजनानूय आमकां एक म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा. तर ह्यो ज्यो बातम्यो आमचे सब एडिटर्स तशेंच एंकरान तुमकां सांगिल्ल्यो आसा त्यो 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक विसरूं नाकाच. तशेंच गोमंतक टीव्हीच्या हेर सोशल प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात. कॅमेरामॅन साहिल कारी सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हाल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.